भुरग्यांनी मोबायलाचो वापर कमी करचो आणि वाचनाचेर भर दिवचो अशें आवाहन पर्येचे आमदार देविया राणेन दिला। तशेंच गांवांत नेटवर्क, उदक आणि रोजगाराचे प्रश्न सुटावे करतले अशें उतर देविया राणे हिणें 70 झरम्या वाचप घराच्या उक्तावणा वेळार दिलें। बुका शिवाय जी नॉलेज बुकान मेळटा, आमकां स्कुलान आसूनी, लायब्ररीन आसूनी, पर्सनल लेवल आमी जेन्ना बुकां वाचता जी आमकां नॉलेज मेळटा बूक थ्रू, आनी कोण हें दिवपाक शकना की मागता की फक्त मोबायल घेवन बसनाकात, बुकाचो वापर करात। आणि आतां मोबायला खातीर खूब वाचपाचें कमी जालां। सो ही जी परंपरा आसा ही कमी जावपाक जायना आनी सुटपाक जायना। आनी मागता प्रत्येक भुरग्या कडेन की हे जे वाचपाची पळय जी आवड निर्माण करपा जाय प्रत्येक भुरग्यान, आनी नॉलेज आसा ती थ्रू बुक्स आपूण जनरेट करून आमी पळयता की कितलींशीं भुरगीं आमच्या भागांतलीं क्लासीस घेनासतना फक्त अशी बुक्स घेवन लायब्ररीनी बसून बुक्स घेवन एग्जाम नीट एग्जाम्स बी पास जाल्लीं आसा। ते आतां जावपाना जे कोवीड टायमार आमच्या भुरग्यांक हांगा त्रास पडिल्ले, किलोमिटर्स भुरग्यांक चलून वचचें पडिल्लें, खंय नेटवर्क आसा थंय वचून बसून शिकतलीं म्हणून ते आतां हाजे फुडें जावपाचें ना। प्रत्येक हांगा एक तुमच्या पंचायतीन 2 टावर येतले, दाव्या एक आनी जल्म्या एक, म्हणटकच हो टावराचो इश्यू आसा तो सॉल्व जाता। उदकाचो इश्यू जो आसा तो इतल्या वर्सांचो आसा, म्हाका खबर आसा हो हांगाच न्ही, प्रत्येक वाड्यार खूब उदकाचे इश्यू आसा, पण आमचो प्रयत्न आसा जाता तितले बेगीन हो इश्यू सॉल्व करपाचो। जो उदकाचो इश्यू आसा ते हळू सॉल्व करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। भुरग्यांचे रोजगाराचे आमकां खबर आसा तेय थोडे भुरगे आमी प्रायवेटान लायिल्ले आसा, पण मेन भुरगे रावले हांगा केन्ना आमकां गव्हर्मेंट जॉब मेळचो। प्रत्येक आवय बापूय हांगा तांचें स्वप्न आसा की आमचो भुरगो तांकां बरो रोजगार परमनंट जॉब मेळचो आनी तांचें भविश्य उज्वल जावचें। आनी फक्त मातसो विश्वास दवरात की मातशें फाटीं फुडें जाता, पण जाता तितले बेगीन गांवाच्या खात्यांतल्यान नोकऱ्यो एडवर्टायज जातल्यो आनी जाता तितले बेगीन आमी आमचो प्रयत्न आसतलो आमच्या भुरग्यांक संदी मेळटली आनी आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर कशें उज्वल करपाचें तें आमचें ध्येय आसा आनी त्याच दृश्टीन आमी फुडें सरतात सदां। सो आमचे चेअरमॅन जे आशिल्ले सदानंद नानावडे साहेबांनी आनी अशें थारायलें की आमी हे गोंयच्या मनशाक हे पावोवपाक जाय। आनी त्या निमित्यान जेन्ना ते हांगा आयिल्ले, मॅडमीन तांकां हें केलें, रिक्वेस्ट केलें लायब्ररीचे, आनी आमकां बरें दिसता की आमी इतले पयस येवन आज ह्या गोंयच्या एक कॉर्नराच्या गांवांत येवन एक लायब्ररीचे जे ट्रेडिशन आशिल्लें ताका आमी हेल्प केलें। आनी हेल्प करून हाजो उपयोग म्हाका दिसता सगळ्या तुमकां लोकांक जावपाक जाय। आनी पेरंट्स जे आसात आपल्या भुरग्यांक स्कुलान धाडून हे लायब्ररीचे उपयोग करून मॅडमीन सांगिल्ल्या भशेन हाजो भरपूर उपयोग करपाक जाय की हाजो उपयोग जो आसा ह्या भुरग्यांक फुडें तांच्या कॅरियरान जावपाक जाय।